नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश पुरवामोणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. भाव मानतात जाल्यार आमचे जागे धंदे नोकऱ्यो कित्याक चल्ल्यो? म्हादयेचेर कित्याक काडिनात जाप? आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान सिद्धण्णा मेटीक काडलो उजरावन. पोगो ना जाल्यार युती ना. तत्वा कडेन तडजोड करून युती ना मान्य. फकत भाजपाकूच सत्तेंतल्यान भायर काडपा खातीर करचे नात युती, सांगता आरजीपीचो मुखेली मनोज परब. बांबोळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर रेंट कार आनी टँकरी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. अपघातांत 2 जाणांक आयलें मरण. गोंयांत वाडल्या सोऱ्याच्या तस्करीचो वेवसाय. पुलीस करता फकत लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाची कामां. सगळें चल्लां ते सरकाराच्या तेंक्यान. आमदार विजय सरदेसायान केलो सणसणीत आरोप. गोंयचे पुलीस अधिकारी जाल्यात सरकाराचे जावय. बेकायदेशीर वेवसाय चलतात भाजप सरकाराच्या तेंक्यान. गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायाचो आरोप. दिवचल मावळिंगे 2 वर्सांच्या भुरग्याचो खून केल्ल्या प्रकरणात 3ऱ्या मास्टरमाइंडाक केली अटक. दिवचल पुलिशेन बंगळुरू शारांतल्यान उखल्लो दुबाविताक. आनी आतां खबरो विस्तारांत. काँग्रेस, भाजपा, मोगोपा आनी गोवा फॉरवर्ड ह्या राजकी पक्षांनी गांठयांक तकलेर बसयल्यात. आमकां हें मान्य ना. पोगो ना जाल्यार युती ना म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो मुखेली विधानसभा वेंचणुके खातीर आपली भुमिका स्पश्ट केलेली आसा. कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटीन केल्ल्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर आरजीपीचे मुखेली मनोज परबान उलयला. फकत भाजपाकूच सत्तेंतल्यान भायर काडपा खातीर आमी युती करची अशें कांय जाणांक दिसता जाल्यार ती आमकां मान्य ना. पोगो ना जाल्यार आमी युती करचे ना म्हणून आरजीपीच्या मनोज परबान स्पश्टूच सांगलें. आमच्या तत्वा कडेन तडजोड करून आमकां युती मान्य ना अशें ताचें म्हणणें. आमकां भाजपा नाका हो काय गोंयांत गोंयकारांचें अस्तित्व तिगोवन दवरप हो मुख्य मुद्दो आसा ती आयज चिंतपाची गरज आशिल्ल्याचें मनोजाचें म्हणणें. आयज आमकां बीजेपी नाका हो आमचो मेन मुद्दो आसा काय मायग्रंटा पासून गोंय साल्वार करपाचें आनी आमची आयडेंटिटी साल्वार करपाची, आमचे आयडेंटिटी गोंयांत दवरपाचें, आमचें अस्तित्व दवरपाचें हें इम्पॉर्टंट आसा. हे लोकांनी विचार करपाक जाय. इट इज नॉट जस्ट बीजेपी भायर मारले म्हणून जावपाचें ना. आयज आमकां दुसरो पॉलिटिकल सिस्टम हाडटा तो घाटी फ्री सिस्टम आसपाक जाय, मायग्रंट फ्री आसपाक जाय, फॉर पोगो आसपाक जाय. आनी हो जर फॉर पोगो जर फुडलो सिस्टम ना जाल्यार गोंयकारांक कोणूच वाचोवपाक शकना. खुबशे जाणांक बीजेपीची एलर्जी आसा. हय, बीजेपी पाड घालतात पूण ते डजंट मीन की दुसरे पॉलिटिकल पार्टी कितें तरी दुदान घुला म्हणून. फाल्यां आमी अलायन्स जातले, दुसरे पॉलिटिकल पार्टी म्हणटले आमी खंयच्या तरी लमाणेक काडून तिकेट दिता, खंयच्या यादवाक काडून तिकेट दिता, नाल्यार खंयच्या येल्लप्पाक काडून दिता, नाल्यार खंयच्या पटेलाक काडून दिता म्हणटले, खंयच्या चौधरीक काडून दितले म्हणटले. आतां तुमी पळयता चौधरी बिवधरी म्हणून खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे ऑलरेडी युथ विंग आनी कसले कसले विंग लिडर आसात. हे फुडें जर हेंका जर आमी जर फाल्यां जर लिडर केले आनी त्या पॉलिटिकल पार्टीचे जर आमी एक्सेप्ट केले जाल्यार आमची आयडेंटिटी कितें उरतली. आनी अशें धरूं नाका की आमी अलायन्स जातले, अलायन्स करतले म्हणून आमी जाय ते मान्य करतले म्हणून. ह्या मायग्रंटांचे इलिगल वोटिंग दादागिरी इलिगल तेंचे बसते आमी एक्सेप्ट करतले म्हणून ना. सॉरी, हे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक शिटकावणी दिता हें आमी मान्य करपाचें ना. आनी फाल्यां जर गोंयकार आमकां म्हणटा बीजेपीकूच उडोवपाक जाय म्हणून अलायन्स जाय जाल्यार ना. सॉरी, हो आमचो गोल न्हू. आमचो गोल आमच्या गोंयांत गोंयकाराक आमचे हक्क दिवपाक, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील पास करपाक. हे मायग्रंट इलिगल एक्टिविटीज करतात, क्रायम करतात, तांकां साटली पोटली घेवन तांकां घरांत हाडपाचें आमचो हें आसा, एम आसा, ऑब्जेक्टीव आसा. आमचे जागे आमच्या गोंयकारांकूच मेळपाक जाय, आमचे नोकऱ्यो आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय, आमचे कॉमन लँड आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय, आनी आमची आयडेंटिटी आनी आमची पीस आसा आनी आमचें जें नांव आसा गोंयचें तें आमकां परत हाडपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
बांबोळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर रेंट कार आणि टँकरीमध्ये जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दोग जाणांक जागेरूच मरण आयले. योगेंद्र सिंग धाय्या आणि अंकित कुमार बलियान अशें मरण आयिल्ल्यांची नांवां आसात. योगेंद्र सिंग धाय्या हो वर्ल्ड सेपक टॅक्रो फेडरेशनाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष आशिल्लो, जाल्यार अंकित कुमार बलियान हो वरिश्ठ खेळगडो आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणात पुलिशेन टँकर चालकाक ताब्यांत घेतला. आनी अश्यो गाडयो न्हू स्लो करूंक आनी चडशे न्हू मोटरसायकलवाले न्हू कितें आसता तितून पाट मोटरसायकलवाले न्हू मदल्यान पास चलयता न्हू चडशे अशी तेणी म्हाजे एडवायस जाली तेका की मदल्यान चलयनाका. कितें आसता केन्नाय ट्युरिस्ट पास येता न्हू ते तुका आनी ट्राक मेळटा ते कितें जाता ती मोटरसायकल न्हू तितून पाट ते मोटरसायकलीन कॅर करिना न्हू तेका मारून चल्ले. तुका तेका लागून म्हाजी एडवायस जाली कितें तेणें मातशें सामान चलोवपाचें. सध्या आमी आसात बांबोळे हांगासर आनी काल रात्री बॅक टू 2 वरां भितर हाचे मदीं एक भयंकर असो एक्सिडंट जालो आनी लोकांच्या म्हायती प्रमाणे जर आमकां कळटा ती म्हायती मेळटा ती म्हटल्यार एक जी आसा म्हणजे रेंट कार जी आसा ती पणजेसून मडगांव वयताली आनी एक म्हणजे टँकर जो आसा तो मडगांवसून पणजे येतालो. जाल्यार जो टँकर जो आसा ताची म्हणजे स्पीड फास्ट आशिल्ली आनी ताचो कंट्रोल लूज जाल्ल्या कारणान तो डायरेक्ट रॉंग वेन येयलो आनी जी पणजेसून मडगांवची रेंट कार वयताली ती चिड्डून तो डायरेक्ट म्हणजे खळगेन जशें आमी की तुमकां विजुअल्स दाखयले खळगेन पडलेलो आसा. काल रेड बॉलांचो जो एक्सिडंट जालो तातूंत 2 जाणांक दुर्दैवी अशें आत्ताक मरण आयले आनी ही जी कार आसा ती म्हणजे GA8 पासींग आसा आनी इग्निस ही कार जी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा. गाडयेचो म्हणजे चूर जालेली आसा ती गाडी फूल गाडी जी आसा ती कांयच उरलेली ना आनी ह्या 2 जाणांक जे आसा ते दुर्दैवी अशें मरण आयलें. जाल्यार ह्या स्पॉटाचेर ट्रॅफीक पुलीस किंवा पुलीस सगळे जाण हांगासर आसा. म्हणजे टँकर जो आसा तो म्हणजे खळगेन पडला तो काडून व्हरतली अशी सुद्दां आमकां म्हायती मेळटा. आनी त्याच प्रमाणे हो जो टँकर चलोवपी आसा तो खंय तरी पळलो पूण ताका धरून आतां GMCन म्हणजे धाडला अशी सुद्दां आमकां म्हायती मेळटा. हांगासर जो डिवायडर जो आसा तो डिवायडर म्हणजे सारको ल्हान आशिल्ल्या कारणान हांगासर जायते अपघात परत जायत आसता आनी लोकांनी अशी म्हायती दिल्या की हो जो डिवायडर आसा तो खंय तरी म्हणजे हो हायवे आशिल्ल्या कारणान तो खंय तरी व्हडलो करपाक जाय. हो डिवायडर जर व्हडलो आशिल्लो जाल्यार ते 2 जाणांचो जो दुर्दैवी अशें मरण जालां तें खंय तरी जावचें नाशिल्लें. पूण तेची आतां म्हणजे ल्हान फुडें खंय तरी म्हणजे सरकारान हाची दखल घेवपाक जाय. मंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वी. गोयचे पुलीस अधिकारी जे आसात ते सरकाराचे जावय जाल्यात असो सणसणीत आरोप गोवा फोरडाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. आंतरराज्य सोऱ्याचो वेपार, बेकायदेशीर कॅसिनो, जुगार आणि गोमासाची तस्करी सारकिल्ले बेकायदेशीर व्यवसाय भाजप सरकाराच्या तेक्यान चलतात असो आरोप लेगीत विजयान केला. पुलीस ऑफिसर म्हणटा ते सरकारी जावय ते एक पुलीस स्टेशना वयले ते सरकारी जावय जाल्ले आनी ते सगळे जाग्यार उडयता म्हणल्यार कितें आतां हो बीफ जालो थंय मोडको जालो थंय कोण तो कजिनो कोण चलयता गोंयचे ते चॅक करात. इलिगल कजिनो चलतात ते कोण चलयता, मोडको कोण चलयता, सगळे हातून रुलींग पार्टीचो इन्वॉल्वमेंट आहा. तूं म्हाका सांगचो मरे कोण ओपोजिशनाचो आहा आनी ओपोजिशनाचो आसा जाल्यार ताका सोडटा कित्याक हातून सगळे हेच इन्वॉल्ड आहा. सगळे काळे धंद्यान आमचो भगवो कलर फाटल्यान आहा. ब्लॅकाक फाटल्यान बॅकींग
BJPचे कलराचे सारकें बॅकींग आहा, नाजाल्यार ह्यो वस्तू जावंक शकना. नाजाल्यार तूं म्हजेर सांगू आमच्या फातोर्डा मतदारसंघात हें चलता आनी BJP बॅकींग करता. सांगचें मरे, एकूय म्हाका केस सांगची जंय आमचे सपोर्ट आहा. नाजाल्यार तांणी सांगचें तांच्या हातूंत कित्याक चलता तें. बाब रमेश तवडकर सांगता की आपल्यान ते इल्लिगल कसिनो आहा ते काणकोणा बंद उडयले म्हणून. आपूण काणकोणा बंद उडयना म्हणून तो सामको हड्डे फुलोवन सांगता. आजून ते कितें काणकोणचे शेजाऱ्याक जो दुसरो तालुको आहा वो दुसरो गांव आहा थंय चालू आहा. थंय कोण आहा आनी कोणाचें बॅकींग आसा आनी रुलींग पार्टीचें बॅकींग ना जाल्यार रुलींग पार्टी हें कित्याक पत्करता. वाय आर यू टॉलरेटिंग दीस? टेक एक्शन. इट इज ऑल बिकॉज यू आर हँड इन ग्लव, बिकॉज यू आर द बेनिफिशरीज ऑफ दीस इलिगल बिजनेसीस. महाराष्ट्र सरकारान भारतीय बनावटीच्या विदेशी सोऱ्याचें मोल 50% वाडयलां. गोंयांत आमकां सोरो सामके उण्या दरांत मेळटा देखून तस्करी वाडल्या. सद्याच्या सरकाराच्या तेंक्यान हो एक फायद्याचो वेवसाय जालेलो आसा. हो प्रश्न विधानसभेत लेगीत उक्ताडार हाडिल्लो, पूण त्या वेळार मुख्यमंत्री आपल्याक आश्वासन दिल्लें की लाटंबारचे अबकारी चेकपोस्ट उबारतले, पूण आयज मेरेन कसल्योच हालचाली जाल्ल्यो ना. पुलीस फकत 1% बेकायदेशीर सोरो धरता आनी लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचो यत्न करता, जाल्यार 99% तस्करी करतात अशें म्हणीत आमदार विजय सरदेसाय सरकाराक धारेर धरीत उतरांचे फार पेटयले. वाडयल्या 50%. म्हणल्यार IMFL म्हणल्यार इंडियन मेड फॉरेन लिकराक मिनिमम महाराष्ट्रान दर वाड जाल्या फ्रॉम 50 to 88%. म्हणल्यार 50 to 80% पसून जर धरले 80% दर वाड जेन्ना जाता नेबरींग स्टेटीन सोऱ्याचो, जाल्यार नॅचरली सोरो हांगाच्यान व्हरून थंय विकप आनी हांगा सोरो तितको 80% थंय दर वाड जाले आनी हांगा आसा ते परस अर्ध रेटीन सोरो मेळटा. महाराष्ट्रांत अर्ध रेटीन गोंयांत मेळटा. सो गोंयचो सोरो व्हरून महाराष्ट्रान स्मगलींग करप हो एक बरो लुक्रेटीव धंदो आनी हो बरो चलता. आनी हो कसो चलता हो हांवें एसेंब्लीनूय दाखोवन दिल्लो. आज परिस्थिती कितें जाल्या, आज गोंयांत परिस्थिती अशी आहा की गोंयच्या सरकारांतले आशिल्ले लोक प्रोटेक्शन दिवन आनी एंटायर ब्युरोक्रेसीचे प्रोटेक्शन दिवन गोंयांत 2 नंबर सोऱ्याचो चालू आहा. व्हडल्या प्रमाणान चालू आहा. इतल्या प्रमाणान चालू आहा की हो स्मगलींग अल कपोन म्हणून जे करतालो अमेरिकेक प्रोहिबिशन आसता ते भशेन अल कपोन गोंयांत तयार जाल्ले आहा. आनी गोंयचे म्हाका दिसता रुलींग पार्टीचो आज एक मेजर धंदो. आतां जिल्हा परिशद इलेक्शनां आयले, सो पार्टी फंड म्हणून ते स्मगलींग पावरफूल करीत आहात आनी हो स्मगलिंगाचो एक बारीकसो प्रकार धरतात तुमच्या दोळ्याक उदक लावपाक. जर्नलिस्ट आनी मिडिया आनी पब्लिकाच्या दोळ्याक उदक लावपा खातीर एक बारीकसो 1% धरप, 99% आनी सोडिल्लो आहा. लाथंबरचे म्हणटा ते रस्तो केला स्पेशल फक्त महाराष्ट्रान पावपाक. हें हांवें एसेंब्लीन जेन्ना सांगलें तेन्ना मुखेलमंत्र्यान एडमीट केलें आनी सांगलें थंय आपूण एक हें घालता म्हणून चॅकपोस्ट घालता म्हणून. अजून नवीन चॅकपोस्ट येवंक ना. सो ऑल इन ऑल समरायज करूंक जर आमी गेले जाल्यार एक आमच्यान म्हणूं येता की महाराष्ट्रांतल्या ड्युटी रेज खातीर जे 80% IMFL व्हॅल्यू वाडला ताजे खातीर गोंयच्यान सोरो महाराष्ट्रान व्हरप एक मेजर धंदो जाल्लो आहा. आनी गोंयच्या इस्टॅब्लिशमेंटाच्या बॅकिंगांतल्यान हो स्मगलींग चालू आहा. आनी हो स्मगलिंगाचे फक्त एक टीप ऑफ द आयसबर्ग म्हणटा ते तुमकां दिश्टी पडटा. मेन आहा ते चालूच आहा. भरमसाट प्रोडक्शन चालू आहा आनी प्रोडक्शन भायर कळनासतना हे स्मगलिंगाचे सरकार बॅक केल्लें स्मगलींग हें आमी गोंयांत आमकां दिश्टी पडटा. दिवचल मावळिंगे वाठारांत 15 दिसां फाटीं एका 2 वर्साच्या भुरग्याचो खून जाल्लो. ह्या घडणुका संदर्भात पुलिसांनी आवयक आनी तिच्या लव्हराक अटक केल्ली. त्या उपरांत ह्या खून प्रकरणात तिसरो मास्टर मायंड दुबाविताक दिवचल पुलिशेन बंगळुरू शारांत अटक केल्या. पळयात पुऱ्या बातमी. खुनाचो हो प्रकार सुमार 15 दिसां पयलीं मावळिंगे वाठारांत घडिल्लो. बेशुद्ध अवस्थेत ह्या 2 वर्साच्या भुरग्याक दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात हाडल्या उपरांत ह्या खून प्रकरणात वाचा फुटिल्ली. ह्या प्रकरणात खुनाच्या दुसऱ्याच दिसा भुरग्याची आवय नागम्मा आनी तिचो मोगी नितीन कुमार पुजारी हाका पुलिशेन अटक केल्ले. त्या उपरांत पुलिसांनी तिसरो मास्टर मायंड दुबाविताक बंगळुरू शारांत अटक केल्या. वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस ह्या खून प्रकरणाचो तपास करतात.
15 दिसा पयलीं दिवचल तालुक्यांतल्या म्हावळिंगे वाठारांत एके 6 वर्सां पिरायेच्या म्हळ्यार 2 वर्सां पिरायेच्या चलयेचो खून जाल्लो. ह्या खून प्रकरणात आतां वेगळेच मोडन आयिल्ले आसा. ह्या खून प्रकरणात जे चलयेची हत्या जाल्या ते चलयेची आवय आनी तिचो प्रियकर हांकां दोगांयकूय पुलिसेन खून जाल्लो ताचे दुसरेच दिसा अटक केल्ली आसा. आतां 15 दिसां उपरांत ह्या खून प्रकरणात एक मास्टर मायंड आशिल्ल्याच्या दुबावान एका तरणाट्याक पुलिसेन अटक केल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पुलिसेचे टिमीन बंगळूर हांगासर कारवाय करून दुबावीत मास्टर मायंड तरणाट्याक धरून मंगळारा सकाळी दिवचल पुलिसेन हाडून ताका अटक केल्ली आसा. सध्या हो दुबावीत आरोपी दिवचल पुलिसेच्या बंद खणीत आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 15 दिसां पयलीं म्हावळिंगे वाठारांत 2 वर्सां पिरायेच्या चलयेची निर्घुणपणान हत्या करपाचो प्रकार घडिल्लो. ह्या प्रकारा उपरांत दिवचल पुलिसेन बेगोबेग तपासाक दिका दितना ह्या प्रकरणात त्या भुरग्याची आवय आनी तिचो प्रियकर हांकां दोगांयकूय अटक केल्ली. आतां ह्या प्रकरणात तिसऱ्या आरोपीक अटक केल्ल्यान ह्या प्रकरणाक आतां एक नवें मोडन मेळिल्लें आसा आनी हो खून नेमको कित्याक लागून जालो ताचें कारण आतां स्पश्ट जावपाची शक्यताय आसा. दिवचलचे पुलीस निरीक्षक विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फुडल्या 2 दिसां भितर मडगांव पालिकेत काम करपी कामगारांच्या कॉन्ट्रॅक्टाचें नूतनीकरण करतले अशें आश्वासन पालिकेचो नगराध्यक्ष आनी मुख्य अधिकाऱ्यान दिलें. त्या उपरांत मंगळार सकाळच्यान कामगारांनी कामाक सुरवात केली. कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ल्या कामगारांचें कॉन्ट्रॅक्ट सोंपिल्ल्यान सोमारा कामगारांनी काम बंद दवरिल्ल्यान ताका लागून पालिकेची गैरसोय जाल्ली. काल सकाळी मडगांव म्युन्सिपालिटीचे डेली वेजीस जे गार्बेज कलेक्शन वर्कर आसात ते स्ट्रायकार गेल्ले आनी ताका लागून खूब कडेन शहरात गार्बेज जी आसा ती कलेक्ट करनासतना उरली. ताजे नंतर तांची वाटाघाटी जाली. कारण हे स्ट्रायकार वचपाचें कारण म्हणजे तांकां जे वर्क ऑर्डर दिवपा आशिल्ली ती दिली नाशिल्ली. 2 तारखेक तांची वर्क ऑर्डर काबार जाताली आनी तांकां फ्रेश वर्क ऑर्डर आसा ती दिली नाशिल्ली मडगांव म्युन्सिपालिटीन. सो तांणी कालच्यान स्ट्रायकार वचपाचो निर्णय घेतलो. ताजे नंतर चेअरपर्सन सीओन तांकां एश्युरन्स दिलें की तुमकां नवी वर्क ऑर्डर जी आसा ही 2 दिसांनी तुमकां दितले. आनी आज सकाळी तांणी आपलें काम रिज्यूम केल्लें आसा. जवळ जवळ 60 वर्कर डेली वेजीस जे आसात तांणी गार्बेज कलेक्शनाचें काम रिज्यूम केल्लें आसा. पूण दुसरे वटेन जे आसात ते 12 वर्कर जे हायकोर्टान गेल्ले तांकां फिक्स करपा लागून आनी तांकां हायकोर्टान फिक्स करचें म्हूण ऑर्डर दिल्ली. हे वर्कर अजून कामाक रिज्यूम जालना. कारण फाटले 3 म्हयने जाले तांकां हायकोर्टान ऑर्डर दिवन सुद्दां म्युन्सिपालिटीन अजून पर्यंत तांकां जी फिक्स करपाची जी ऑर्डर आसा ती दिली ना. म्हणून ते अजून कामाक रिज्यूम जाले ना. सद्याक बरी गजाल म्हणजे 60 वर्कर जे स्ट्रायकार केल्ले ते रिज्यूम जाल्ले आसात आनी गार्बेज कलेक्शन परतें स्टार्ट जाल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव करून वतां. अपघात नियंत्रणात हाडपाक सारमानस फेरी धक्क्याचेर उपाय येवजण करात अशी मागणी थळाव्यांनी केला. सोमारा ह्या फेरी धक्क्याचेर एक कार बुडिल्ली. ह्या घडणुके उपरांत परत एक फावट फेरी धक्क्या वयल्या सुरक्षेचो प्रश्न मुखार आयला. सोमारा सांजे सारमानस फेरी धक्क्यार एक कार बुडपाची घडणूक घडिल्ली. हे घडणुकेत जिवीतहानी जावंक ना. मात फाटल्या कांय वर्सांत घडिल्ल्या घडणुकांच्यो यादी ताज्यो जाल्यात. 2.5 वर्सां पयलीं फेरीबोटीत घालतना एक कार सरळ न्हंयत बुडिल्ली. हे घडणुकेत कार चालकाक मरण आयिल्लें. 15 वर्सां पयलीं ह्या फेरी धक्क्या कडेन फेरीबोट बुडून एका प्रवाशाक जीव लेगीत वगडावचो पडिल्लो. परतून सोमारा कार बुडपाची घडणूक घडिल्ल्यान थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. अपघात नियंत्रणात हाडपाक सरमानस फेरी धक्क्याचेर उपाय येवजण करात अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. असोच आनी एक आमचो एक जीवलग मित्र यतीन मयेकर धबधब्याले हेणी सुद्दां आपलो जीव हांगा उडयल्लो आसा. इन्सिडंट जालो तेजी वेगनार भितर गेली आनी परत सांगत आसा की आमकां हांगा सेफ्टी वॉल जाय आसली. कित्याक लागून हेजी आमकां आतां कमी आतां महसूस जाता अशी. कित्याक ह्यो आमचो रोड येता बिचोलच्यान डायरेक्ट फेरये कडेन सारमानस फेरये कडेन तो सामको डीप आसा. जर समज केन्ना कोणाचो ब्रेक फेल जालो जावं इन्सिडंट कितें प्रॉब्लम येयले गाडीक जाल्यार हांगा आनी सेफ्टी म्हणटा ते फुडें कांय ना. एक सेफ्टी वॉल कित्याक जाय जेन्ना ड्रायव्हर आपलो ताबो आपलो उगडटा गाडये वयल्यान ताका फुडें कांयच दिसना. फक्त आसता तो एक दर्यो.
फेरी लागलेली असल्यार एक बरी तो बीन मदीं कोणी येयलो जाल्यार तो करतलो कितें ताका लागून एक सेफ्टी वॉल कित्याक बाबा ताका कांय चान्स नासता तेन्ना बाबा तो एक ते भिंतीर तरी ते गाडी तेकयतलो गाडीक डॅमेज जावं पूण जिवाची कांय हानी जायना ताका लागून काल असोच इन्सिडंट जालो तो रिवर्स घेतालो गाडी तेजी बंद पडली अशें कितें जालें बंद पडली आनी फुडें गेली तेन्ना ब्रेक लागना जालो ताका फुडें कांय दिश्टी पडोंक ना एक जर ती सेफ्टी वॉल आसली जाल्यार ते सेफ्टी वॉल तरी ते कोण तरी टच करता आसलो सेफ जातलो आसलो जिवाक काय जावं तेन्ना गाडीक डॅमेज जावं तशेंच तो डायरेक्ट ती गाडी उदकान नेमली तरी देवाच्या कृपेन ताका कांय जावंक ना आमचे कांय हांगातले स्थानीक आसले तेंच्यांनी ताका यश मेळ्ळें तांकां काडपाक थँक्यू ते फायर फायटर आनी पुलीस येयले मागीर पावले पण आमी परत परत सांगत आसता हे इन्सिडंट सारमांचेर ह्या दिसांनी घडत आसा 1 वर्स 2 वर्स जायना परत एक इन्सिडंट जायत आसता ताका लागून आमची रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट तेंच्यांनी लक्ष घालपाचें फर्स्ट पॉयंट आमचो हांगा सेफ्टी वॉल जालो सेकंड पॉयंट आमचो रोडाचेर जालें तेजी वीड पळोवंक जाय वायड करपाक जाय की आरामार गाडी वचोंक शकता लोकांक येवंक वचोंक मेळटा तशें तुमी एक लक्ष घालूंक जाय अशी आमची मागणी सरकारा कडेन आसा तशेंच रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी अशें इन्सिडंट जावचे न्हू इतलीच मागणी मजगती सारमानस फेरी धक्क्याचेर उपाय येवजण करपाक आडनदर जाली जाल्यार फेरी सेवा बंद करतले अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी संतोष कुमार सावंत हांणी दिल्या सारमांचेर जो धोको आसा पळय तो सारमांचेर टोंक जी फेरीबोट आसा पळय आनी हे सारमांचेर धोक्यार काल एक इन्सिडंट जालो की कार परत एक दर्यान गेली सांगपाक वायट दिसता खूब वायट दिसता काल 2023 जवळ 28 नोव्हेंबर 2023 हांगासर एक इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी हांगासर आमच्या धबधब्यालो बिचोले धबधब्यालो एकटो भुरगो तेजे जीव हांगासर गेल्लो आसा तशेंच 15 वर्सां पयलीं सुद्दां हांगासर एक इन्सिडंट जाल्लो आसा जवळ माशेलांचो खंयचो कोण तरी एक जाणटो एक्सपायर्ड जाल्लो आसा हांगासर अशी परिस्थिती आसा बारीक पळोवंक अशें जाल्यार हो जो झोको जो आसा पळय तो एकदम बॅड कंडिशनान आसा आनी हे इन्सिडंट परत कित्याक घडटा हांवें आयकलां त्या प्रमाणे जवळ 10 ते 15 वर्सां पयलीं पंचायतीन लोकल पंचायतीन हांगासर ठराव किकेशेच घालून दिल्लेले आसा की हो धोको जो आसा पळय तो ब्रॉड करपाचो आनी हे जो स्लोप आसा जो हायट आसा पळय ती हायट कमी करून जे गाडयो ज्यो स्लोपाक येता पळय कित्याक सगळे ड्रायव्हर एक्सपर्ट आसता अशें न्हय किंवा गाडयेचो कितें फॉल्टू आसूं येता हँडब्रेक लागना किंवा ब्रेक फेल जाता जाल्यार ते प्रिकॉशन हांगासर घेवपाक जाय गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत तुमी आमचे भाव जाल्यार जागे धंदे आनी आमच्यो नोकऱ्यो कित्याक चोरल्यो असो प्रश्न विचारीत आरजीबीचो मुखेली मनोज परबान सिद्धण्णा मेटीक उजरावन काडला तशेंच घाटी म्हटल्यार राग येता जाल्यार तुमच्या गांवांत वचा अशें मनोजाचें म्हणणें आमी तुमचेच भाव आमकां घाटी म्हणू नाकात अशें सिद्धण्णा मेटीन म्हणिल्लें ह्या फाटभुंयेर मनोज उलयतालो तुम्ही आमकां भाव मानतात जाल्यार तुम्ही आमचे जागे धंदे नोकऱ्यो कित्याक सोडल्यो इतलेच जर तुमकां गोंयचे पडून गेल्ले आसा जाल्यार तुम्ही म्हादयचेर जाप कित्याक काडिनात कर्नाटक गोंया परस 52 पटीन व्हड आसा तुम्ही आमकां भाव मानतात जाल्यार गोंयांत जितल्या जाग्यांचेर तुम्ही कब्जो केला ताचे 52 पटीन जागो तुम्ही आमकां कर्नाटकात दिवंक शकतात काय कितें अशें विचारीत आरजीबीचो मुखेली मनोज परबान सिद्धण्णा मेटीन केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर जाप दिली सोमारा सांकवाळे जाल्ल्या कन्नड राज्योत्सव कार्यावळी उपरांत कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी हाणें आमकां घाटी म्हणू नाकात आमी तुमचेच भाव अशें आरजीबीक आवाहन केलें हे फाटभुंयेर मनोज उलयतालो सांगता आमी तुमचे भाव आमी भाव जर म्हणटा जाल्यार हांव सिंपल विचारता गजाल तुका तुम्ही आमचे कर्नाटकाच्यान गोंयांत येवन लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागो कंकर केल्लो आसा कॅप्चर केल्लो आसा चोरलेलो आसा लिटरली आमची म्हादय तुमी चोरलेली आहा तुम्ही जागे चोरला जॉब चोरला धंदे चोरला म्हादय चोरला सगळे चोरले सगळे आणि घाटी म्हणटा तुका राग येता तुजेर तुमी आतां मागीर केस घालपाची केस घालपाची घाटी म्हणटा म्हणून घाला लोकांकूय पावली तुमची दादागिरी खंय पावल्या ती त्या मायग्रंटांची इलिगल वोटिंग दादागिरी इलिगल तेंचे बसते आमी एक्सेप्ट करतले म्हणून ना सॉरी हे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक शिटकावणी दिता हे मान्य करपाचें ना आमचो गोल आमच्या गोंयांत गोंयकाराक आमचे हक्क दिवपाक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील पास करपाक हे मायग्रंट जे इलिगल एक्टिविटीज करतात क्रायम करतात तांकां साटली पोटली घेवन तांकां घरा धाडपाचें आमचो हें आसा एम आसा ऑब्जेक्टीव आहा आमचे जागे आमच्या गोंयकारांकूच मेळपाक जाय आमचे नोकऱ्यो आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय आमचे कॉमन लँड आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय आनी आमची आयडेंटिटी आनी आमची पीस आसा आनी आमचें जें नांव आसा गोंयचें तें आमकां परत हाडपाक जाय आनी ताका लागून लोकांनी विचार करपाक जाय की तुमी जे वोट मारतले ते कोणाक मारता कर्नाटकाचो जागो आसा 1,91,791 स्क्वेअर किलोमिटर 1,91,791 स्क्वेअर किलोमिटर आसा मेदी कडेन हिम्मत भाव म्हणटा मरे तूं आनी तूं सांगता तुमी आमकां निवडून हाडटले म्हणून तूं आनी तुजे इलिगल मायग्रंटांचे वोट ते मारा बीजेपीक नाल्यार आनी कोणाक
आर्जीक नाका. घाटावेल्यान येतात तांकां घाटी म्हणटाले. तेन्ना घाटी म्हणपा फाटल्यान वायट हेतू नाशिल्लो. मात आतां गोंयांच्यो चोरयो आनी गुन्यांवकारी घडणुको जातात तातूंत गोंया भायल्या लोकांचो चड आस्पाव आसता. ताका लागून ह्या लोकांक घाटी म्हणपाची पाळी आयिल्ल्याचें स्पश्टीकरण मनोजान दिलें. बोळ मारी जाताले, पत्रे व्हरता, बाटल्यो व्हरता, प्लास्टीक व्हरता करून ते येताले, प्लास्टीक बिस्टीक व्हरताले आनी करताले. तेन्नाय तांकां कोणें जेन्ना लोकांचे चोरयो करपाक लागले, घरांत कोण ना ते पळोवन क्रायम्स करपाक लागले, जेन्ना हेच लोकांनी बिचा वयले धंदे कॅप्चर करून इलिगलिटीज करपाक लागले, तेन्ना लोकांक ते फील जावपाक लागले, गोंयकारांक ते फील जावपाक लागले की हे खंय तरी गोंयच्या आयडेंटिटीचेर आयज हो घात जायत आसा. आनी आमचे जाणटे एक गजाल म्हणटात की घाटा वयल्यान येयले की ते घाटी आसताल्यान तो वर्ड आमी केन्ना वायट हेतून यूज करूंक नासलो. जर करताले सो जाणटे जाल्यार वायट हेतून तो हेट्रेट नासली तेका. ही हेट्रेट केन्ना निर्माण जाली, जेन्ना हे कर्नाटकाच्यान घाटा वयल्यान येवन गोंय आपले बापायचे कशें वागपाक लागले. मजगतीं सांकवाळचो आदलो सरपंच रमाकांत बोरकारानूय सिद्धण्णा मेटी हाचेर टिका केल्या. सांकवाळे जाल्लो राज्योत्सव हो वेंचणूक उत्सव अशें बोरकाराचें म्हणणें. कर्नाटका समाजाक काल जो मेळावो जालो तेंचो राज्योत्सव केलो सांकवाळ्यान, तो पळयत जाल्यार तो राज्योत्सव नसून एक इलेक्शनोत्सव. इलेक्शन आतां लागीं पावत येता तशें तशें गरम जायत रावतले. मेटी हो म्हागे बरो फ्रेंड, पूण हांव ताका इतलें सांगो करता की इलेक्शनाक जर रावतलो गेले ते फावटी तूं रावलो तुगे स्ट्रेंथ लोकांक खबर आसा कितलें वोटींग पडलें तें. आनी आयज तूं जी तिकेट सांगता आमकां तिकेट दिवची, खंयची तिकेट जायी, बीजेपी जायी, काँग्रेस जायी, आरजी जायी, जावं आनी दुसरी पार्टी आमगेले विजय सरदेसाय पार्टी आहा ती जाय, खंयची तिकेट जाय ती ताणें डिक्लेअर करूं ना थंय. कित्याक हेजे पयलीं तो रावलाय इलेक्शनाक. सो आयज म्हाका हें सांगून दिसता तूं सगळे इश्यू घेता बरें आहा, पूण गोंयचें जें उदक, म्हादई नदीचें जें उदक गोंयां येतालें तें आयज कर्नाटका सरकारान आडयलां आनी तें उदक आयज डायवर्ट केलां. हेजें कित्याक उलयलें ना तुमी? इलेक्शनाक खंय कोणाच्यान रावूं जाता. हे बोलो आमगे कॉन्स्टिट्युशन अशें आहा की इलेक्शनाक खंय राव. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्लें टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है, और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. पणजे डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 5 ते 9 नोव्हेंबर मजगती आसतलें शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड अँड हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अधिक माहिती खातीर संपर्क साधात 9820283877 आणि 9323286877. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची